शांती असता. And what is peace? पीस शांती म्हळ्यार कितें? It is a shield. ते एक शिल्ड म्हळ्यार काय म्हणटात? कवच नाही. Kavach, yes. Shield is a kavach. Shield, this one, dal. This is protecting dal. Yeah. Dal. And what is kavach? Kavach is here. Breastplate. Breastplate. Okay, dal. A shield, yeah. Dal. Yeah, And dal. what is it going to protect? हे डाल कितें काले प्रोटेक्ट करता? शांती म्हणली डाल. दुसऱ्यांचे मार. It protects your heart and mind. तुझे काळीज आणि मन रक्षण करता. If an arrow comes and hits your hand जर तर चिंता एक बाण तुमच्या हाताक येऊन मारलो and the hand got cut, आणि हे कुटके जाले हात, not necessary you will die. तू मरता म्हणून सांगू जायना. Leg got cut, पाय कुटके जालो, not necessary you will die. तुम्ही मरता म्हणून सांगू जायना. But an arrow went through the heart, जर तर काळजा भितर रिगले you surely die. कंडी जाऊन मरतात. In the same way, त्याच प्रमाणे your vital organs, तुमचे बैले वर्गन whether you win or lose, तुम्ही जिकोम पुरो सोलोम पुरो is your heart and mind. गरजेचे कितें म्हळ्यार तुझे मन आणि काळीज. So the peace of Christ तसे जिजूची शांती guards your heart and mind, ते काय करता? रक्षण दिता तुझ्या मनाक आणि तुझ्या काळजाक, and it protects you and it passes all understanding. अरे एक आमकां समजना ती जाणवा एक आटा पोंगना कळनातल्या बरी. The person who experiences this peace, केदाळा जो व्यक्ती ते शांती अनुभव करता, even if there is a difficult moment, जावं पुरो कठीण ती परिस्थिती आसूं पुरो, is not at all त्या वेळार worried तो कंत करिना. because his worry is with God, कित्याक ताची कंत येदळसो देवा सांगात आसा. and that peace of God आणि देवाची शांती that passes all understanding ताका समजना जाणवा एक will guard his heart and mind in ताचे Christ. काय करता? ती शांती ताचे मौन आणि काळीज राखता. Now up till here it's okay, हांगा मुस्तेर वडना. and many people do practice this, हे तुम्ही करतात but they don't practice the next verse, जाल्यार दुसरी 8वी ओळ प्रॅक्टिस करनात. and that is very important. ते गरजेचे जावन आसा. Finally, my brethren, निमाणे म्हज्या भाव भयणीनो, what things are true? खंयचे कितें सत? What is true? सत म्हळ्यार कितें? The word of God is the truth. देवाचे उतार सत. Whatever things are honest, कितें मर्यादेचे या प्रामाणिक, whatever things are just, जस्ट नीतीचे, whatever things are pure, कितें एकदम निर्मळ, whatever things are lovely, मोगापात्राचे, whatever things are of good report, बरे आणि मनपात्र, if there is any virtue, जर तर तशेंच उत्तम लेखचे, if there is any praise, आणि कितें ओगलीक फाव जाल्ले, do these things. ताचे तुमचे गामान वरात ते तुम्ही करा. Is it saying do or think? ते काले करता? चिंतूंक सांगला की करूंक सांगला? गामान व्हरूंक सांगला की करूंक सांगला? Now my question to you is, आता म्हजे सवाल तुमका, there might be some issues in your life. तुमच्या जिवितांत समस्या समचिंत्या, Please ask a question हांव तुमकां एक तुम्ही सवाल विचारा to yourself. तुमकांच. Out of this list, how much do you keep thinking on this list and how much do you think on any other not found in this list? या 8व्या ओळींत कितें बरयला ते तुम्ही चिंतात की या हितून नातलेले तुम्ही चिंतात? Hilary Bau, हितून कितें बरयला are 8व्या you all the ओळींत? time thinking on these things? काले बरयला ते 8वी ओळ काले म्हणटा, शेकी भाव भयणीनो, जे कितें सत आणि जे कितें मर्यादेचे, निर्मळ, नितीचे, मोगपात आणि बरे मनपात, तसेच उत्तम म्हूण लेखचे आणि ओगली फाव जाल्ले तसलेचे तुमचे गामान वरा. काले? So what do we think? आमी काले चिंताव? So the whole day what are you thinking? तर सगळो दीस आमी कितें चिंताव? The truth सत गी or your situation? या तुमचे समस्या गी, परिस्थिती? What Jesus said or what he said, she said? जिजू सांगले की या Are you ताणे working? येणे सांगले की? You're working? In the office all good people, no? So are they giving you some comments? तुका कोणी काय म्हणे कमेंट्स Nice comments, no? बरे दितात गे? So you're enjoying, no? तुका संतोष जाता गे? Have you seen a hen? कोंबी पळयलंय? कोंबी कोंबी पडले
Not the white one, not the broiler, the colored one. बैला नाही, गावची कलर कलर पळेला आहे. You have seen it sit on the egg? ते पळेला आहे की तांत्या वयर बसचे घरा असा कोंबी असा 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 की ना असा 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 आंटी घर असा हा असा ने असा पहिलाय ने पळेला. कितले दीस बसता कितले डेस बसता तांत्या वयर ಗೊತ್ತು ಆಂಟಿಗೆ ವಸೂನಿ ಸರ್ 21 days 21 days बसता. बॉयफ्रेंड आपयताना येता येता की कोको करताना बॉयफ्रेंड व्हॉट येता ही इज सेइंग गोइंग येता की ही इज फ्रॉम विच पार्ट ऑफ मँगलोर ती म्हणाले येता म्हणून तो हांगा शिरवा त्यांच्या कोंबी येतात का डस शी गो येता की कुंगाड येता की तांत्या सोडणं शी सिट्स देयर ते थंय बसता 21 days एक- मुतोंगा सुंगायला येता पुरपुर करून येता बट शी कम्स अँड सिट्स ऑन द एग 21 दिवस बसता. मुतो गागू असल्या मात येता परत येऊन बसता. डस द एग बिकम बिग त्याला तांती ओढली जातात चपटे जातात छट्टे जातात की काही शेप चेंज जाता शेप म्हणे बदलाता ताची कलर चेंज जाता कलर हा जाता कलर हा बदलता कलर माई सांगता इले चिंतीच्या पडटा because we also don't know. Acha, my. Hey, 1 minute. I also want this thing. ती कोंबी तांतीवर बसताना थंय बसलेकडे उलयता की ना उलयता किती ना आवाज करता पण आवाज एकदम डिफरंट करता कशे असता ना तशी आवाज करणार तशी आवाज करणार आणि तांत्या हलयता त्याचा आवाजही करता पण ते नॉर्मल ते बॉयफ्रेंड आवटू उलयता तर नाही पिला ते तांतीच्या भितरले पिला आवटू उलयता डू यू नो दॅट तुमका कळीत असा म्हाका गोतू ना शी टॉक्स टू द चिक्स विच आर इनसाइड द शेल ते भितर असल्या पिलाला किती उलयता तांच्या भितर आणि असल्या मागीर 21 दिसा सगळ्या तांत्यांक फुटयता आणि 21 दिसापर्यंत फुटयता की फुटयता गी कित्याक सांगली फुटून काले तांती फुटयता कोण फुटयता तांती आता तुवें कितले तांती फुटयले तुवें कितले तांती फुटयले सगळे ऑमलेट झाले आणि कितले तांत्या भितर फुटली तेन्ना आयले पिला तशेंच आमच्या जिवितान आमी कितली तांत्या फुटयतात चिंतांनी जाले आमचे ऑमलेट आणि कितली तांत्या देवाच्या उतरांत आसात भितर फुटतात तेतून येता देवाचे जिवीत प्रेज गॉड ए क्या मैं फोड़ेगा अंडा गुड एग्जाम्पल ने सो दिस इज व्हॉट यू डू सिटिंग ऑन द एग ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड जर तर हे करता जाल्यार तुम्ही देवाचे उतार म्हणा तांचेर तुम्ही बसून उब दिवन आसात. ते हिलरी आता हांगातून गेल्या उपरांत काय करताय ऑमलेट करता की ना काल तो म्हणालो सकाळी येताना काल दिल्लो फादर बहुत फास्ट आहे यार. काल वचून काल दिल्लो नोट्स वचून रिव्हिजन केलो की अर्गा म्हणजे मस्त बरेपण जालें म्हणालो. And I'm telling you this word, what you have written the notes, no, 100% I'm giving you guarantee, it works 100% all the time. हांव तुका गॅरंटी दिता जर तर कितें This is not a बरें fluke game, sure shot game. And the life will become so superb. No more fear, no more worry. You will become a champion in your crisis. जर तर हे कितें बरोवन घेतला तुमी नोट्स तुमच्या जिवितांत 9 and 10. कार्यरूपाक गेल्यार खंडीत जावन तुमच्या जिवितांत बरेपण पळयताले. प्रेज गॉड. 9, 10 No. Those things हे संगत्यो which you have both learned तुम्ही शिकल्यात and received आणि कण घेतल्यात and heard आणि ऐकल्यात and seen, आणि पळयल्यात Paul is saying, in me, म्हणजे ते तुम्ही pray, मागा pray, मागा
and ask others to pray for you आणि हेरांना लागी सांगा मागोंक तुमच्या बसतो and do some fasting and praying, आणि उपवास करून मागा and then the God of peace will be with you. ताच्या उपरांत देवा शांतीचो देव तुमच्या संगात आसतलो. काले करला डू काले बरेला ती डू आणि आम्ही इथले वसतून काय करतात आम्ही काले करना साव मागून असाव ते करूंक सांगला आम्ही मागून असाव. see in 7th पळया 7वे वळेंत the peace of God will be with you. पीस ऑफ गॉड शांती. शांतीचो देव तुमच्या सांगा नाही देवाची शांती तुझ्या होती. देवाची शांती तुझ्या सांगात असा बट हियर हांगा शांतीचो देव तुझ्या सांगत शांतीचो देव तुझ्या सांगात असा. व्हॉट इज द डिफरन्स? काले व्यत्यास 7th you are putting your petitions before God with thanksgiving. 7व्यांत तुवे तुझे विनंत्यो देवा लागी मागण्यान आणि आर्गां दिवन भेटोवचे जावन आसात केलीत करच्यो And the peace is guarding your heart and mind. ते जाल्यार ती शांती तुझे मौन आनी काळीज राखता. But in 8 पूण 8व्या वळींत you are now hatching आता तुम्ही उब दिवन आसात उब दिवन आसात the word of God देवाच्या उतराक in everything, आणि एरियेका पसतो uprooting the weeds, किते उमटोन काडून आसात एरियेक नेर nourishing the seed. आणि ताका पोषक दिवन And आसात when you do that, आणि केदाळे करतात. hey, come on. खंय गेले 9 When you do that, हे तुम्ही ते केदाळा ते करतात the result is ताची फलितांश you are both, तुम्ही सांगाता. you know, when you are here, we are learning. तसं हांगा काले म्हणलं आम्ही कित्याक हांगा आसा म्हणल्यार आम्ही शिकोंक We are learning. आम्ही शिकता We are receiving. आम्ही घेता We are hearing आम्ही ऐकता and seeing आणि what is in the mirror. आणि आश्चर्य किती आसा ते पळयता And all that, आणि सांगाता मेळोन when you go and come back the next retreat, केदाळा हे पुरा घेऊन अनेक रितीरेक तुम्ही येतात पाटी you are practicing to do. This is very important. तुम्ही अभ्यास करचे या कार्य रूपात घालचे गरजेचे जावन आसा. This is not with your strength. जर तर हे करचे तुमच्या बळांत नाही. This comes because of the result of this, that you are learning, that you are receiving, that you are hearing, that you are seeing. This is all spiritual. हे कशे म्हणल्यार शिकल्यावरवी घेतल्यावरवी आणि पळयल्यावरवी हे पुरा आत्मिक जावन आसात. But this हे is the outcome of that in physical action. ते आमच्या भौतिक दोळ्याक दिसचे जावन आसा ताचे फलितांश. This is the root. हे मूळ जावन आसा. Because there is saying thinking. ते हांगा म्हणटा चिंतोंक. It is spiritual. ते आत्मिक. This is also spiritual. हे दोन्ही आत्मिक जावन आसात. When the spiritual becomes stronger and stronger and stronger, केदळ आत्मिक संगत्यो स्ट्रॉंग कष्टी बलिष्ठ जातात. automatically the action will begin to change. कळीत नातल्या बरी ते कार्य बदलतात. That is why repentance is not change of action. त्या देखून रिपेंटन्स केल्यावरी तुमची कार्य बदलनात. It is not the change of action. नाही म्हणल्यार कार्य बदलूंचे नाही. It is change of thinking. ताचो अर्थ तुमचे चिंता बदलूंचे. And when you change the thinking, केदळ तुमचे चिंता तुम्ही बदलितात. you stay on that thinking no matter what happens. कितें जावन खाले जाले त्या चिंतपान तुम्ही रावतात. It will give you the power to do. ते जाल्यार तुमकां सकत मेळटा ते करूंक. And when you do this, do what you are supposed to do, कितें बरयला ते तुम्ही करतात. God of peace will be with you. शांतीचो देव तुमच्या सांगात आसा. So do you get the medicine for worry? आता कळले की वोकात तुमच्या कंतीक. Nobody wants to talk. आमकां जेवण दिना काही दिना हांगा पोसून धरला. ताका भूक लागीना तशी तूं पोटी व्हडलें आसा तेजे मंडोय व्हडलो आसा. आमचें पोट इतलें बारीक आसा आमकां काही ताकाय भूक लागना. काय जालें गो तूं ब्रेकाच्या टायमार काले भितर घालना येयला गो तुला. ते तुका. Praise God. प्रेज गॉड. तिका देवाचे उतार ऐकताना भूक लागना की. होय कोण उलयता ते काही लागना. उलयता हांगी लागना. Hallelujah. हालेलुया. Any questions before we break? आम्ही ब्रेकाचे पहिले काय म्हणी सवाल आसात की. Anita? खाले गुड सॉइल विचारतात यानी की. Yeah, that's why. Anita? सिस्टर
तो भुरग्यांक हाडूंक वचो जस्ट कम आउट जस्ट कम आउट कॉल करून सांगलो आसतले पळय ती सांगता अरेंजमेंट करता इज इट पॉसिबल दॅट वी गो फॉर 1 hour आफ्टर लंच साध्य आसा की 1 घंटो जेवणा उपरांत can you talk to them you just talk to them we pray that we will get 1 or 2 hours more and we continue with the good soil आमी जेवणा उपरांत पळय 1 या 1.5 घंटो आमी मुखार सरून व्हरया ताचे वरवीं तुमकां बऱ्या सुवातेर पडलेल्या बिया विशयां शिकोवंक जातले रावतात मू येस आं बस तुका वचूंक जाय जाल्यार तूं वच तुवें कोणांकी रावयला हांगा तुम्हा भायर मेळ पळय ती सांगता तुम्हा भायर मेळ प्रेज गॉड that shows the hunger and the thirst हे आमकां दाखयता आमकां कितले देवाच्या उतराची तान आनी भूक आसा because I don't want to complete the topic कित्याक म्हाका नाका हे टॉपिक संपूर्ण करूंक I want to give only small हांवें दिवचे तुमकां खाली इल्ले but that small if you do it for the whole month जर तर कितें शिकयला तुमी ते only that much तितले मात कितें शिकयला तुमच्या ह्या मुखल्या म्हयन्यांत करता जाल्यार येवच्या this will be the result ताचे फलितांश हे जावन आसतले and if this is the result हे फलितांश you are always victorious तेन्ना मग तुमी केदाळाय सैतवंत जावन आसतात always victorious सदांच केदाळाय champion of champion चॅम्पियन जावन आसतात but your every test is to stop you from doing this पूण परीक्षा येताना काय करता हे करूंक अडकळ जाता before we stop one more thing ताच्या पयले रावच्या पयले एक this should not be done without this हे करूंक हे पयलेचे करिनासतना हे करूंक साध्य ना and if you do it तुम्ही हे करतात जाल्यार you are still disqualified तुम्ही नाफाव जातात the reason is कित्याक म्हळ्यार when you do this केदाळ हे तुम्ही करतात this is what gives you grace ती and faith ते करी जाल्यार देव तुमकां तुजो कृपा आनी भावार दिता if you do this केदाळ हे तुम्ही करतात पयले only this खाली हे मात करतात without this पूण करनात you go back to the law तुम्ही परत नियमा प्रमाणे येतात the law is holy कित्याक नियम पवित्र जावन आसा law is good ते बरे the law is spiritual ते आत्मिक but you obey the law with a selfish heart जर तर तुमच्या स्वार्थी मनोभावान तुम्ही विधेय जाता जाल्यार but the moment you do this केदाळ हे तुम्ही करतात self-centeredness dies ते तुमचे स्वाकेंद्र बिंद मरता now you are doing it with selfless love तेदाळ तुम्ही निस्वार्थी मोगान तुम्ही करतात you get qualified तेदाळ तुम्ही प्रमोशन मुखल्यान so घेतात grace त्या देखून कृपा is that selfless love कित्याक निस्वार्थी मोग which gives you the faith तो तुमकां तो भावार्थ दिता to do हे करूंक in the kingdom देवाच्या राजांत for selfless treasures सेल्फलेस निस्वार्थी दिव्य तुमचे जाता निस्वार्थी ने praise God प्रेज गॉड is that clear आता समजालें so don't try to do it with your own strength त्या देखून उडास जर तुमच्या शक्तीन करूंक प्रयत्न करनाकात you will get burnt out खंडीत तुमी सोलवतात the formula is ताचे फॉर्म्युला कितें म्हळ्यार listen to that word over and over and over and over again देवाचे उतर परत 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 ऐका listen to the teaching again and again and again देवाची शिकवण परत 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 ऐका let this word give you the power to make the correction हे उतार तुमकां सकत दिता तिदवण करूंक that correction is uprooting the root ही तिदवण केल्ल्या वरी तुमच्या कितें मूळ उमटोवंक कुमो करता एक example दिता एक उदाहरण दिता Christmas time somebody said क्रिसमसच्या or वेळार let's say Lenten time somebody पळय said जावंक पुरो खरेंच मातसो वेळ this time I'm not going to drink तो सांगता हांव ह्या वेळार हांव पियेना हांव न्हू and he stops alcohol आनी ताणें रावयता पिवोवचे and the days are going of the Lenten season अशे दीस वेतात करेजमाचे then he starts counting तो लेख करता 10 days 10 दीस 9 days 9 डेज 9 जाले 8 days 8 जाले 7 days 7 जाले 6 days 6 जाले Friday comes फ्रायडे आयलो फ्रायडे की फ्रायडे Friday हा गुड फ्रायडे आयलो Saturday सॅटर्डे इल्लो Easter Sunday इस्टर संडे he is swimming inside the bottle तो तातूंत न्हाता बाटले भितर why did it happen कित्याक अशें जाता because कित्याक म्हळ्यार he did ताणें केल्लें without love हे मोग ना experiencing love of God
कितें देवाच्या मोगा विणे ताणें केल्लें जावन आसा. That's why on the New Year day, त्या देखून नव्या वर्सांत this is a New Year time. I'll You- make a new resolution. I'm going to. हांव नवं वर्स आमी काले करता नवी नवी वागदान करता न्हय काले म्हणटात रेसोल्युशन निर्धार घेता हांव. And before the sunset, केदारनाथ सूर्य बुडच्या पयले everything is over. हरी एक मुग्धात. अभी मेरा वीडियो भी बंद किया ना तूने. हाँ? कोई बात नहीं, तू चालू, तू बंद कर, तेरे को जो करने का कर. Praise God. प्रेज गॉड. So please, त्या देखून दया कर to practice this, हे अभ्यास करा. like he said, I went back home. हांव तो म्हणालो हांव घरा फाटी गेलो. I took those notes again, हांवें ते परत ते बरयले घेतले and I kept on hearing it again and again. परत आयकोन आयकोन I'll tell you, by the time I meet him again in January, हांव चिंता नेक्स्ट पटी येताना he himself will come and say, why I wasted all these years trying to do on my own. तो येवन सांगतलो इतले वर्सां हांवें कित्याक वेस्ट केले म्हज्या शक्तीन हांवें करन म्हणून. If you do it God's way, जर तर it is देवाच्या sweatless, देवाच्या उतरान तुम्ही वावर करता जाल्यार it is easy, ते सुलाभ and it is always supernatural, bringing supernatural result. केदारला तुमच्या जिवितांत अलौकिक फलितांश हाडटात. Father, thank you for all these teachings, O Lord. मंगळा बापा ह्या सर शिकोवण्या पासून आमी तुका आर्गां दिता. These are the roots हे जावन आसा मूळ that produces the fruit. कित्याक फळ आसा करूंक. Jesus, you said, सोमिया जिजू तुवें म्हणलें when we abide in you and you abide in us, केदारला आमी तुजे दे आनी तूं आमचे दे आसताय. we are the branch आमी पांटे जावन आसा that bears fruit. कित्याक फळां दाखोवंक. And the Father who is a gardener, कित्याक तूं बाप जावन आसा तोटा he माली loves us. तो मोग करता. And that's why त्या देखून he prunes the branches, त्या देखून तो कातरता. even though it is painful, जावंक पुरो ते दूख हाडटा. even if it is tough, इल्ले कश्ट आसात but the result is पूण ताचे फलितांश the Father desires कितें देव बाप आशेता that we should bear आमी फळां more and more excellent, good quality fruit. चड आनी चड बरे उत्तम फळां दाखोवचे Lord, खातीर. सोम्या You have given us the word, तुवें आमकां तुजे उतार दिलाय. you have given us the written truths. तुवें सता आमकां बरयली सता दिलाय. Spirit of God, you have taught us so beautifully. देवाच्या आत्म्या तुवें तुमकां इतलें सोबीत करन सांगलें. We want to spend our time more and more with you आमकां चड आनी चड वेळ तुजे सांगाता करूंक जाय. so that the resources are used to Kide- grow your seed कित्याक आमी कितें आसा आमी घेतला हर एक संपूर्ण मना उपयोग करूंक and starve the thorns and the weeds अशें हर एक ते आमच्या जिवितांत जाल्ले खांटे आनी नेर उमटून काडूंक. so that they are uprooted, तशेंच ह्या वरवीं ते संपूर्ण उमटून काडन. and when the roots are destroyed, कितें जालां ताचें मूळ नाश जाता. those thorns and weeds and grass, हर एक तण आनी खांटे आनी नेर they become a manure for the plant. ते हर एका गोबर जावन बदलतात. We thank you, Lord, ह्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. as you take us through this journey, आमकां ह्या पयणाक वेल्ल्या खातीर teaching us शिकयल्या खातीर practically in our own life. आमच्या जिवितांत अभ्यास करूंक फाव केल्या And खातीर what we learn कितें आमी शिकल्या now with our own lifestyle, आमच्याच जिविता मुखांत with evidence of our victory, आमच्या जैतेवंत साक्षम रिफात we are able to teach others आमी हेरांक आमी शिकूंक शकतले. this truth हे सता that lasts forever. हे ससनाच्या ससनाक बाळटा. Thank you and praise you for this. आमी ह्या पासून अर्गां आनी स्तुती करता. In Jesus' name. जेजूच्या वर्त्या नांवान Amen. आमेन आमेन आमेन. So we'll go and come. आतां आमी वचून बेगी पाटी येवया जेवण कर.